भलायकी मंत्री विश्वजितान जीएमसीच्या कॅज्युअलिटी विभागाचो मुख्य वैजकी अधिकारी दोतोर रुद्रेश कुट्टीकार हाका दिल्ले गैर वागणुकी आड आयएमए गोंय विभाग जीएमसीचे मुखेली निवासी दोतोर आणि विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारिल्ले। दोतोर रुद्रेश कुट्टीकार हाका दिल्ले गैर वागणुकी खातीर मंत्री विश्वजितान जाहीर माफी मागची, जीएमसीत येवपी व्हीआयपींचे फोन बंद जावचे तशेंच खंयच्याच विभागात व्हिडिओ रिकॉर्डिंग जावचे न्हय अशी मागणी दोतोरांनी केल्ली। दोतोरांच्या आंदोलनाक विरोधकांनी तेको दीत मंत्री विश्वजिता कडल्यान माफीनाम्याची मागणी केल्ली। माफीनाम्याचो विशय भलायकी मंत्री विश्वजिता मेरेन पावयला। ज्या मनशान व्हिडिओ रिकॉर्डिंग केल्ले ताचे आड कागाळ करून FIR नोंदवपाची मागणी करतले। तशेंच दोतोर रुद्रेश कुट्टीकाराच्या निलंबनाचो विशय तोंडीत जाल्लो देखून ताचेर कसलीच कारवाय जावची ना। तशेंच ह्यान फुडें जीएमसीत कोणाकूच व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करपाक दिवचे ना म्हणून जीएमसीचो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकर हाणें सांगलें। म्हजो अपमान केल्लो थंयच येवन मंत्री विश्वजीत राणेन माफी मागची, ती बी कॅमेऱ्या सामकार अशी मंत्र्याक 24 वरांची मुजत दिता अशें दोतोरान म्हटलां। मंत्री माफी मागता जाल्यार बरें आनी ना जाल्यार फुडली कृती थारायतले अशें जीएमसीच्या कॅज्युअलिटी विभागाचो मुख्य वैजकी अधिकारी दोतोर रुद्रेश कुट्टीकारान सांगलां। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन शेनवारा गोंय वैजकी महाविद्यालयाक अचकीत भेट दीत कॅज्युअलिटी विभागाचो मुख्य वैजकी अधिकारी दोतोर रुद्रेश कुट्टीकाराक निलंबनाची धमकी दिल्ली। एका पेशंटाक इनेसांव दिवंक नाशिल्ल्यान मंत्री विश्वजितान दोतोर रुद्रेशाचेर फोग काडिल्लो। ह्या घडणुके उपरांत विरोधक धरून IMA गोवा आणि गोंयचे निवासी दोतोरांची संघटना दोतोराक दिल्ल्या वागणुकीक लागून मंत्री विश्वजिताचेर खर टिका केल्ली। ह्या घडणुकेचो निशेध म्हणून IMA गोंय विभाग जीएमसीचे मुखेली दोतोरी निवासी दोतोरांनी आंदोलन केल्लें। सोमारा 2000 लोकांक रान हक्क कायद्या खाला जमनीची सनद वाटप केली। उरिल्ल्या 8000 लोकांक 19 डिसेंबरा मेरेन सनद मेळटली अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलां। बायलांक उद्देजक करपा खातीर केंद्रान सुरू केल्ल्या लखपती दीदी येवजणे खाला मुख्यमंत्र्यान 13 बायलां सेल्फ हेल्प ग्रुपांक वट्ट 9.62 कोटी रुपया वाटप केलेले आसा। सोमारा 2000 लोकांक रान हक्क कायद्या खाला जमनीची सनद वाटप जाली। उरिल्ल्या 8000 लोकांक 19 डिसेंबरा मेरेन सनद मेळटली असो विश्वास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायला। बायलांक उद्देजक करपा खातीर केंद्रान सुरू केल्ल्या लखपती दीदी येवजणे खाला मुख्यमंत्र्यान 13 बायलांक सेल्फ हेल्प ग्रुपांक वट्ट 9.62 कोटी रुपया वाटप केले। सगळ्यांचे कल्याण कर आनी बरें कर देवा खापरेश्वरा अशें म्हणीत खापरेश्वराच्या नव्या सुवातेचेर वचून शुद्धीकरण विधी केलेलो आसा। वडा पुनवेच्या आदल्या दिसाक ही विधी व्हडा उमेदीन जाली। ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच लोकसभा खासदार श्रीपाद नायक हाणें हाजेरी लावन देवाचो आशिर्वाद घेतलो। आमी देवाच्या विरोधात केन्नाच नाशिल्ले आनी आसचे ना। आमी देव देश आनी धर्म असो हेत दवरून वावरतात। रस्त्याचेर मदीं आशिल्ले ते देवळाची रस्त्या कुशीक पुनर्स्थापना करप होच आमचो उद्देश आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें देव खापरेश्वराच्या शुद्धीकरण विधी उपरांत स्पश्ट केलें। दरेका गजालींचेर राजकारण करपाची संवय जाल्ल्यान असो गैरसमज जाता तेन्ना सगळ्यांचें कल्याण कर आनी बरें कर अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान देवाचो आशिर्वाद घेतलो। ॲप ॲग्रिगेटर धोरणाक विरोध दर्शायत हडफड्या नागवेच्या सम्मार हांगासर 500 टॅक्सीकारांनी हडफड्याच्या पंचायतीत जमून सरपंचाक निवेदन पत्र सादर केलें। ॲप आधारीत सेवा गोंया खातीर योग्य ना तेन्ना गोवा मायल्स तशेंच हेर ॲग्रिगेटर सेवा बंद उडोवच्यो म्हणून मागणी केली। तशेंच बेकायदेशीर रितीन चलपी टूर आनी ट्रॅव्हल एजन्सीचे परवाने रद्द करचे अशी मागणी टॅक्सीकारांनी ह्या वेळार पंचायती कडेन केलेली आसा। ॲप ॲग्रिगेटर धोरण विरोधक दर्शायत हडफड्या नागवेच्या 500 टॅक्सीकारांनी हडफड्याच्या पंचायतीत जमून सरपंचाक निवेदन पत्र सादर केलें।
गोंयभर अन्न वखदा प्रशासनाची वेगवेगळ्या आस्थापनांनी धाड घालप चालू आसा. मडगांवांतल्या खारेबांद वाठारांतल्या हॉटेलाचेर संबंदीत खात्यान धाड घालून नितळसाण आनी हॉटेलाचो कायदेशीर परवानो नाशिल्ल्यान हॉटेल बंद उडयले अशी माहिती अन्न वखदा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यान दिलेली आसा. सध्या राज्यांत अन्न आनी वखदा प्रशासनाच्यो कारवायो चालूच आसा. म्हापशा हांगासर कितल्याशाच आस्थापनाचेर अन्न आनी वखदा प्रशासनान धाड घातल्या. गोंयभर अन्न वखदा प्रशासनाची वेगवेगळ्या आस्थापनांनी धाड घालप चालू आशिल्ल्याचे फाटभुंयेर मडगांवांतल्या खारेबांद वाठारांतल्या हॉटेलाचेर संबंदीत खात्यान धाड घालून नितळसाण आनी हॉटेलाचो कायदेशीर परवानो नाशिल्ल्यान हें हॉटेल बंद उडयले अशी माहिती अन्न वखदा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यान दिल्या. आयतारा राती फोंड्या पुलिसांनी विनयभंग प्रकरणात कुर्टी खांडेपाराचे पंच अभिजीत गावडे हांच्या विरोधात कागाळ नोंद केलेली आसा. मेल्ले म्हायती प्रमाण अभिजितान फोंड्या एका घरा लागसर वचून कांय बायलांक आनी चलयांक वायट उतरां दिल्ली. अभिजीत सोऱ्याच्या घुवळेंत आशिल्लो अशें कळटा. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास पुलिसांनी चालू दवरला. आयतारा राती फोंड्या पुलिसांनी विनयभंग प्रकरणात कुर्टी खांडेपाराच्या पंच अभिजीत गावडे हांच्या विरोधात कागाळ नोंद केलेली आसा. अभिजितान फोंड्या एका घरा लागसर वचून कांय बायलांक तशेंच कांय चलयांक लेगीत वायट उतरां दिल्लेलीची कळटा. हो पंच अभिजीत सोऱ्याच्या घुवळेंत आशिल्लो आनी ताचो पुलिसांनी फुडलो तपास सध्या चालूच दवरला. सुमार 8 दिसाच्या विसवा उपरांत आयतारा राती गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी गडगडाट सयत उटंगराच्या पावसान हाजेरी लायली. पावसान अचकीत हाजेरी लायिल्ल्यान गरमेन नाकापुरो जाल्ल्या लोकांच्या जिवाक मातशी थंडाय मेळ्ळी. मजगतीं जुनाच्या 9, 12, 14 आनी 15 तारखेक हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केलेलो आसा जाल्यार 13 तारखेक ऑरेंज अलर्ट जारी केलेलो आसा. मे म्हयन्याच्या निमण्या दिसांनी गोंयांत जोरदार पावसान हाजेरी लायली. मात जून सुरू जातात पावसान विसव घेतिल्लो. मात विसवा उपरांत आयतारा अचकीत पावसान परतून गडगडाट सयत उटंगराच्या पावसान हाजेरी लायली. मजगतीं सध्या 9, 12 आनी 14 तशेंच 15 तारखेक हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला जाल्यार 13 तारखेक ऑरेंज अलर्ट पावसाचो जारी केलेलो आसा हवामान खात्यान. अर्दवट दुरुस्तीची कामां पुराय जातकीच सगळ्या विद्यार्थ्यांक ताळगांवच्या सरकारी मुळाव्या शाळेत शिफ्ट केलेले आसा. परत आपल्या शाळेत आयिल्ल्यान विद्यार्थ्यां मदीं उमेदीचें वातावरण फाकिल्लें आसा. ताळगांवच्या सरकारी मुळाव्या शाळेचे दुरुस्तीचें काम अर्दवट उरिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक ताळगांव चर्ची कुशीक आशिल्ल्या कासा पवद ताळगांव ह्या हॉलांत शिफ्ट केल्ले. मुख्यमंत्र्याच्या आश्वासना उपरांत भौशीक बांदकाम खात्यान 3 दिसां भितूनच काम शाळेचे पूर्ण करून निमणे विद्यार्थ्यांक सोमाराक शाळेत शिफ्ट केलेले आसा. नवी पुस्तकां आनी पोरण्या शाळेत येना फुडें विद्यार्थ्यांच्या तोंडार हांसो फुलिल्लो. छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या पावलांनी पावन जाल्ले दिवचल नगरीत शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थाना वतीन हो सुवाळो घडोवन हाडलो. त्या निमतान शारांतल्या पोरण्या बस स्टँडा वयल्या छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या पुतळ्याचेर अभिषेक करून शिवरायांक अभिवादन केलें. ह्या वेळार शिवमोगिनी छत्रपती शिवरायांचो जय जयकार केलो. ताच्या पयलीं छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कला कडल्या शिवरायांच्या पुतळ्याक फुलां हार ओंपून शिवरायांक मानवंदना दिली.
गुजरातात नव्या शिक्षणीक वर्साची सुरवात जाल्ल्यान विद्यार्थ्यांक शाळांनी जोरदार आनी बरो असो येवकार मेळ्ळो. गुजरात शालांत मंडळान जाहीर केल्ल्या नव्या शिक्षणीक सत्राक 9 जून म्हळ्यार सोमारच्यान पयल्या सत्राची सुरवात जाली. नव्या शिक्षणीक सत्राच्या सुरवेक शाळांनी ह्या विद्यार्थ्यांक तकलेक तिकली लावन तांचें स्वागत केलेलें पळोवपाक मेळ्ळें. सोमार सावन म्हटल्यार 9 जून 2025 सावन गुजरातात नवें शिक्षणीक सत्र सुरू जालें. गुजरात मंडळान जाहीर केल्ल्या शिक्षणीक कॅलेंडरा प्रमाण हें सत्र 15 ऑक्टोबर 2025 मेरेन चलतलें. हाचे उपरांत दुसरें सत्र 6 नोव्हेंबर 2025 सावन सुरू जातलें, जें 3 मे 2026 मेरेन चलतलें. नव्या शिक्षणीक सत्राचे सुरवातेक गुजरातात जोरदार विद्यार्थ्यांचे स्वागत केलें. तांच्या तकलेक तिकली लावन तांकां शाळांनी येवकार दिलो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प न्यू एअर फोर्स वनटेचेर सवार जाता आसतना मातशे लडखडताना दिश्टी पडले. विदेश मंत्री मार्को रुबियो लेगीत एअर फोर्स वनाची पायरी चडताना लडखडताना दिश्टी पडले. आनी हो जो व्हिडिओ आसा, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प विमानाच्यो पायऱ्यो चडटाना लडखडतानाचे हे दृश्य सोशल मिडियाचेर बरेच व्हायरल जाले. त्या उपरांत जाची धाक संवसारभर आसा असो नेता विमानाची पायऱ्यो चडटा आसतना मातसो लडखडलो, ताचेर वेगळी चर्चा जावपाक लागल्या. खरें तर हो बारीकसो व्हिडिओ मात्र सोशल मिडियाचेर हो बरोच व्हायरल जालेलो आसा आनी तांच्यांनी बरोच तो उखलून धरिल्लो आसा. प्रसार माध्यमाचेर हो व्हिडिओ सद्या बरोच तांच्यांनी उखलून धरिल्लो आसा आनी जाची धाक संवसारभर आसा अशा नेत्याचेर वेगवेगळी चर्चा जावपाक लागल्या. महाराष्ट्रांतल्या रायगडात शिवराज्याभिषेक दीस मनोवपाक महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेन आपली हाजेरी लायली. ते गाडयेंतल्यान देंवल्या उपरांत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांचो जोरदार स्वागत सुवाळो थंय जालो. तांकां पुष्पगुच्छ भेट दिले आनी तांचें स्वागत केलें. ह्या वेळार छत्रपती शिवाजी महाराज की जय अशी जोरदार नारेबाजी हांगासर सुरू जाल्ली. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे रायगडाचेर शिवराज्य अभिषेकाचो सुवाळो मनोवपाक गेल्ले. त्या वेळार तांचें जोरदार स्वागत जाल्लें पळोवपाक मेळ्ळें. त्याच बरोबर सुरक्षा वेवस्था लेगीत काटेकोर तैनात केल्ली हांगासर दिश्टी पडली. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे रायगडाचेर शिवराज्य अभिषेक मनोवपाक गेल्ले त्या वेळारची ही कांय किणचित्रां. कडक सुरक्षा वेवस्थेत तांचें जोरदार स्वागत केलें. दिल्लीचे मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान एक पेड़ माँ के नाम ह्या सुवाळ्यात भाग घेतल्या उपरांत जोरदार अशें भाशणबाजी केलेच, पूण एक वेगळ्या अशा शैलींतलें भाशण करता आसतना तिणें म्हटलें की देवा कडेन जर आपणें कितें मागिल्लें जाल्यार तें आपल्याक मेळपाचें. कित्याक तर जेन्ना पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन हें झाड लायिल्लें त्या वेळार आपणें विचार केल्लो की हांव लेगीत सिंदुराचें झाड लावपाची आनी आयज आपल्याक ही संद मेळिल्ली आसा. तशेंच दिल्लीत प्रदूशण खूब वाडलां, ताका लागून दिल्लींतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी झाडां लावपाची गरज आसा. फक्त उद्यानांतूच न्हय जाल्यार वेगवेगळ्या ठिकाणी जे पूल आसात किंवा अशे जागे ज्या जाग्यार खरेंच आडखळी सुद्दां आसा त्या सुद्दां जाग्यार फुटपाथांच्या कुशीक लेगीत झाडां लावपाची खूब गरज आसा, जेणे करून दिल्लींतलें प्रदूशण जें आसा ताचेर नियंत्रण हाडपाक मजत जातली. फक्त उद्यानांनी झाड लावन चलचें ना अशें म्हटलें. दिल्लीचे मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान त्याच बरोबर मंत्री आशीष सूद हाणें लेगीत एक पेड़ माँ के नाम ह्या सुवाळ्यांत भाग घेतलो. एक पेड़ माँ के नाम 2.0 ह्या कार्यक्रमात आशीष सूद हाणें लोकांक संबोधीत करता आसतना म्हटलें की एक पेड़ माँ के नाम हाचो जो उद्देश आसा तो म्हटल्यार एक भावनीक उद्देश आसा, जेणे करून जेन्ना आमी झाडां रोयतात ताची देखरेख मागीर आमी करिनात. ताका लागून भावनेच्या आहारी एक पेड़ माँ के नाम जेणे करून आमी ह्या झाडाची काळजी घेवप अत्यंत गरजेचें आसा अशें उलोवप तेणें केलें. त्याच बरोबर ही धरती जी आसा ती आपली आवय समान आसा, ताका लागून एक झाड जें आसा तें आपल्या धरती म्हटल्यार धरती माच्या नांवान लावप खूब गरजेचें आसा अशें उलोवप ह्या वेळार मंत्री आशीष सूद हाणें केलें.
राजधानी दिल्लीक फाटले कांय दिसां सावन खर उश्णतायेक लागून लोकांक ह्या उश्णतायेक सामोरे वचचें पडटा, ह्या उश्णतायेक तोंड दिवचें पडटा. तापमान 42°C हुपून सामान्य आयुश्याचेर सध्या थंय परिणाम जाल्लो पळोवपाक मेळटा. दिल्ली हांगासर ज्या जाग्यार इंडिया गेट आसा, कनाट प्लेस आसा, रेड फोर्ट आसूं, अशा पर्यटन थळांचेर लेगीत पर्यटकांची गर्दी ज्या जाग्यार दिसताली थंय गर्दी सुद्दां कमी प्रमाणांत जालेली आसा. त्याच बरोबर लोक तकलेर कपडे बांदून छत्र्यो घेवन भोंवता आसतना दिश्टी पडटात किंवा थंड पेय आसूं ते पिता आसतना दिश्टी पडटा. दिल्लीक सध्या उश्णतेचे ल्हार पातळिल्ले आसा. पर्यटक स्थळांचेर लेगीत गर्दी जी आसा ती उणी जालेली आसा. ताका लागून कांय लोक आपल्या घराच रावप पसंत करपाक लागल्या. दिल्लीत तापमानाचो पारो 300 पाविल्लो आसतनाच इंडिया गेट किंवा हेर पर्यटन थळाचेर पर्यटकांची गर्दी जी आसा ती कमी प्रमाणात दिसून आयलीच. त्याच बरोबर सकाळी फुडें लोक वॉकिंग करतना दिश्टी पडले, कित्याक तर गरमेंत नाका जाल्लेल्या लोकांक सोंसून वचो इतली दिल्ली सध्या सोंसून वचो इतली गरमी सध्या दिल्लीत आसा. ताका लागून पर्यटक त्याच बरोबर हांगासरचे जे थळावे आसात ते सामके त्रस्त जालेले आसा ह्या गरमेक लागून. तुम्ही पळोवपाक शकता ही दृश्य इंडिया गेटी कडची जे पर्यटक सुद्दां नाके बराबर सध्या दिश्टी पडटा, कारण की तापमानान खूपच वाड जाल्लेली आसा. मणिपुरांतल्या हुंवाराक लागून न्हंयो व्हांवून आनी तटबंदी मोडून हजारांनी परस चड लोकांक सध्या थंय त्रास जावपाक लागिल्ले आसा. हुंवाराक लागून इम्फाळ हांगासरली ही परिस्थिती तुमी सध्या पळोवपाक शकता. इम्फाळाची ही परिस्थिती सामकी बिकट स्थिती आसा. सगळे कडेन उदक साचिल्लें आसा. इम्फाळांत हुंवार आयिल्ल्या कारणांत आनी राष्ट्रीय महामार्ग बंद जाल्ल्या कारणांत थंय खाणा जेवणाच्या वस्तूंनी लेगीत खूब प्रमाणांत वाड जालेली आसा. सध्या मणिपुरांत इम्फाळ हांगासर जो हुंवार आयलो ताका लागून सध्या थंय जनजीवन सामकें विस्कळीत जालेलें आसा. खाण्या पिण्याच्यो रेटी वाडिल्ल्या कारणान सध्या जेवणा खाणाचे सुद्दां ह्या लोकांचे हाल हांगासर जालेले आसा. दुकानांनी घरांनी सगळे कडेन उदक भरिल्ल्या कारणांत खाणा जेवणाचे हाल त्याच बरोबर सर्वसामान्यांचे सामकेच बिकट परिस्थिती उप्राशिल्ली आसा. बिहार इलेक्शनाच्या फाटभुंयेर चिराग पासवान लोक जनशक्ती पार्टीचो चिराग पासवान हाणें एक महत्वपूर्ण अशें स्टेटमेंट केलेलें आसा. ताणें अशें म्हणिल्लें आसा की आपलो तेंको जो आसा तो गठबंधनाक आसा, NDAक आसा. ताका लागून आमी 243 सिटां जी आसा ताचे 243 सिटांची वेंचणूक आमी लडटले. आपलो लक्ष आसा की NDAक जिखून दिवप. आपल्या पार्टीचो पुराय तेंको NDAक आसा अशें एक महत्वपूर्ण विधान जें आसा ते बिहारचे चिराग पासवान लोक जनशक्ती पार्टीचे हांच्यांनी आपलो तेंको जाहीर करीत NDAक बहुमतान जिखोवन हाडपाचो निश्चय केलेलो आसा. भारताच्या समुद्री इतिहासात एक नवो अध्याय जोडिल्लो आसा. जगातलो सगळ्यात व्हड कंटेनर जहाज MSC इरिना केरळाच्या विझिंजाम आंतरराष्ट्रीय बंदराचेर पावली. 2 मे 2025 ह्या दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन हो बंदर राष्ट्राक समर्पीत केल्लो आनी ह्याच पोर्टान आपली ऐतिहासीक उपलब्धी आतां नोंद केलेली आसा. MMC इरिना व्यापार मार्गाक ल्हान करतली आनी बेगीन काम करपाक पावतली, जातून भारताक वैश्वीक व्यापारात लाभ मेळटलो. हे फकत एका बोटीचे आगमन न्हय, जाल्यार भारताची समुद्री शक्ती आनी आत्मनिर्भरतेची एक नवी वळख जावन आसा.
राजधानी पणजे स्मार्ट जावपाच्या वाटेर आसतना पणजे बस स्टँडा फाटल्यान आशिल्ल्या आंतरराज्य बस स्टँडाचेर सामकी बुरशेपणां पातळिल्ली दिश्टी पडटा. नाल्यांत साचिल्ल्या कोयराक लागून साथीची दुयेंसां पातळपाची भिरांत न्हयकारूं येना. हो पळयात कोयरान भरिल्लो हो नालो पणजे बस स्टँडाच्या फाटल्यांतलो. ही बुरशेपणां तुमकां आनी खंयच नासून राजधानी पणजे पाट्या वयली ही आसा. बस स्थानकाच्या फाटल्यान ही तुमकां दिसतली. हो आंतरराज्य बस स्थानक हांगासर हेर राज्यांतल्यान बशी गोंया येता. खासा करून मुंबयच्यो सांजच्यो हांगासर बशी भरता. मुंबय, पुणे, त्याच बरोबर कोल्हापूर ह्या मार्गाचेर बशी ज्यो आसा त्यो हांगासरूच भरता. तेज्या फाटल्यान हो असो नाका जाल्लो हळशिकावणो व्याप असो हांगासर वाडिल्लो आसा. ह्या साचिल्ल्या कोयराक लागून साथीची दुयेंसां पातळपाची भिरांत आसा. पूण हेका स्मार्ट सिटी म्हणटलो काय आनी कितें असो प्रश्न हांगासर उप्रासता. फाटल्या वर्साच्या तुळेंत अंदूच्या वर्सा डेंग्यूचे दुयेंती खूब कमी आसा. आनीकूय डेंग्यूचे दुयेंती कमी करतले जाल्यार लोकांनी आपलो सरभोंवतणाचो वाठार नितळ करपाची गरज आसा. जशें की आत्तां आमी तुमकां चित्र दाखयलें पणजे आंतरराज्य बस स्टँडा फाटलें. तशें जर चित्र चालू उरलें आनी तसो जर हळशीक उरली जाल्यार डेंग्यू पातळपाक शकता. तेच्या खातीर योग्य ती काळजी घेवप खूब गरजेचें आसा. फाटल्या वर्सा डेंग्यू दुयेंतींचो आंकडो खूब आशिल्लो, मात्र अंदूच्या वर्सा डेंग्यू खूब कमी प्रमाणांत आसा. आयतारा मडगांव होली स्पिरीट इगर्जेचे फेस्त मनयले. थळाव्यांनी बेसां घेवपाक इगर्जेन फेस्ताच्या मिसाक गर्दी केल्ली. ही पवित्र आत्माची परब आसा. सगळ्यांचे बरें जावचें म्हणून ह्या वेळार हांगासर लोक जमले, तांच्यांनी प्रार्थना केली. ही सद्या खिणचित्रां पळयता ती तुमी आयतारची मडगांवां होली स्पिरीट चर्चीचे फेस्ताची. थळाव्यांनी बेसांव घेवपा खातीर इगर्जेन फेस्ताच्या मिसाक सकाळी फुडें गर्दी केल्ली आनी ही पवित्र परब मनयली. सगळ्यांचें बरें जावचें म्हणून तांच्यांनी इगर्जेंत प्रार्थनाय केली. सवाशीण बायलांचे उमेदीचे व्रत म्हटल्यार वडाची पुनव. वडाची पुनव म्हणटकीच फणस, अननस, आंबे आनी हेर फळां सयत फुलां आनी हेर सामानाक बरीच मागणी आसता. हें सामान सद्या दिवचल बाजारात विकपाक आयला. मंगळारा जावपी ह्या व्रता निमतान दिवचलचो बाजार सद्या वडाच्या पुनवेक लागपी सामानान फुलिल्लो आसा. ह्या सामानाची खरेदी करपाकूय लोकांची आतां हळूहळू गर्दी दिवचल बाजारांत जावपाक लागला. वटपौर्णिमेच्या फाटभुंयेर दिवचल बाजार वटपौर्णिमेक लागपी सामाना खातीर भरिल्लो आसा आनी हळूहळू आतां गर्दी जी आसा ती दिवचलच्या ह्या बाजारांत जावपाक लागिल्ली आसा. गोंयांत सद्या पावसाचो नेट परतून एकदा वाडिल्लो आसा. ताका लागून पावसांत नैसर्गीक वातावरण मनमोहक जालेलें आसा आनी कांय कडेन सगळी कडेन गोंयच्या कांय वाठारांनी मोर आपलो पिसारो फुलोवन नाचतना दिश्टी पडटा. हें चित्र ताळगांवां गोंय विद्यापिठाच्या ओसाड पडिल्ल्या बाल उद्यानांत थंयसरचें आसा. थंय मोर पिसारो फुलोवन नाचतना दिश्टी पडलो.